आतां 2 पिटिशनां आयिल्लीं आसा. एक मिस्टर नोरोना आनी दुसरो जो आसा तो गिरीश सोडणकार जे हांची पिटिशन आयिल्लें आसा. पण केन्ना आतां तुमी डेट दिल्या तुमी डेट दिल्या तुमी आतां जे आसा न्ही ताजे म्हाका अभ्यास करचो पडटा. अभ्यास करून तांकां तांचे हियरींग आयकून घेवचें पडटा. सो 2 सेपरेट पिटिशन आसा, सो ती दोगांय वांगडाच हियरींग घेतले काय सेपरेट हियरींग घेतले? कित्याक म्हाका एक पयलीं पिटिशन आयिल्लें आनी आतां एक 2 पिटिशन, त्यामुळे सेपरेट घेवप काय ते बरोबर घेवप जाता. त्या संदर्भांतलो हांव पळयतां आज फाल्यां ताजेर करता आनी फुडल्या सप्टेंबरांतलो हांव ताजेर तांचे आयकून घेवपा खातीर आसा हिंग केन्ना तरी तांकां नोटीस काडटा. पण लोक अशें म्हणटा की ती खूप डिले जाता म्हणून. लास्ट टाइम जर खूप डिले जाल्ले आसा की फास्टॅग बी तुमी करतले. कारण विषय इतले कॉम्प्लिकेटेड असल्यामुळे आसा ताजे योग्य तरेन बी आसा न्ही. ताचो एक पूर्ण वेवस्थीत अभ्यास जाले शिवाय आसा न्ही ताका तसो तात्काळ ताका निर्णय दिवपाक जाय अशें ना. तर त्यांच्या म्हणटा तुम्ही कितें प्रेशरान कितें काम करता जावं अशें डिले करता मुद्दम? हांव प्रेशरान काम करिना. म्हणजे आतांच आयलें न्ही ते सगळे पिटिशन. So how much time it will take? Approximately कितले how much? फर्स्ट हियरींग केन्ना हांव जातलें? आतां सांगूक शकना आतां. पण फर्स्ट हियरींग केन्ना जातलें कितें? बस फुडले एक ह्या विदिन 15-20 डेज ओके नोटीस काडून हियरींग आयकून जातली. ओके